सर्वांकೈ नमस्कार. हांव जयश्री पै विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक प्रितीन स्वागत करता. आजी संगीत संवाद मळल कार्यक्रमाक आमगेलो टसची कारकळचे विद्वान श्री योगेश किणी आणि हांगेल धर्मपत्नी प्रतिभावान तबला वादकी श्रीमती अर्चना किणी. संगीत, शिक्षण आणि समाजसेवा हांगेल जीवनांतू संयोजन कोण आसच्यांनी हांगा एक सांशी परिचय दिता गेलो. ताजे मुखार वचे पयस फुडें तुमकां दोगांकय हांगा स्वागतू आनी नमस्कार. विद्वान श्री योगेश किणी, कारकळचे श्री राधाकृष्ण किणी आणि श्रीमती सुमती किणी हांगेल सुपुत्र. विद्यार्थ्यांतू D.Ed आणि हिंदुस्थानी संगीतांतू विद्वत शिकलेंची. संगीत गुरु श्री योगेश बाळिगा, श्री माधव भट आणि श्री व्यासकृष्ण उपाध्याय हांगेले शिष्य. सुमार 31 वर्ष सुकून सरकारी शाळांतू शिक्षक वृत्ती आणि अत्त मुख्योपाध्याय जावन आसची. तशीची CRP मळारी क्लस्टर संपन्मूल्य व्यक्ती जावनूय सेवा दिता आसची. हांगेल धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना किणी, श्री रामचंद्र भट आणि श्रीमती शशिकला भट हांगेले सुपुत्री. विद्यार्थ्यांतू डिप्लोमा इन MCA आणि फॅशन डिझायनिंग तशीची ज्युनियर तबला जतरी आता सिनियर तबला वादन अभ्यास करता आसची. वृत्तींतू कारकळांतू एक आंग्ल माध्यम शाळांतू कोंकणी भाषा आणि कंप्यूटर शिक्षकी आणि हाजी वटूची चेडूवांक नृत्य भजन, क्राफ्ट मला करकुशला आणि भगवद्गीता पठण अशी पठ्येतर चटुवटिकेंतूय हानी क्लास करता आसची. अशी हानी एक बहुमुख प्रतिभाशाली म्हूण सांगीत. हांका दोग जण चिले चेडूव कुमारी निर्मिता किणी आणि कुमारी नंदिता किणी दोगय संगीतांतू आसक्तीन आसची आणि आसक्ती दाखयताची. तशी हांगेले कुटुंब एक संगीत संसार म्हूण सांगीत. येया भक्ती संगीता क्षेत्रांतू कारकळचे कीर्ती आनीक वाडोवच्याक सहाय केलेले श्री विद्वान योगेश किणी हांका आणि अर्चना किणी आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया. तुमका परत स्वागत करता आणि नमस्कार. नमस्कार. सुरवेत आमगेल शुभारंभा वच्चे पयस फुडें तुमगेल एक देव के भावनात्मक भजनेन आमी सूर करया. जायना आमगेल वीक्षकांक मात आशा पुरो हांगेल एक भजन आता सुरवे ऐकुया म्हणून तशीची तुमगेल एक भजनेन सूर करया. सर्वांक प्रीतीन वंदन करता. आमगेले कारकळ पडतिरुपतीशु श्रीनिवास वेंकटरमणाले चरणांक साष्टांग प्रणाम कोरनु वीरमारुतीले चरणांक वंदन करतची कोड्यालचो देव वीर वेंकटेश म्हणून भाळी प्रचलित जावन आशिल्लो देवाकय प्रितीन साष्टांग वंदन करतची आमगेले कुलदेव जावन आशिल्ले महालसा नारायणी तशींच सर्व देवांक उडगास कोण तशींची आमगेले संस्थानाचे 3 मठा स्वाम्याकय प्रितीन वंदन करतची प्रथम आराध्य देव जावन आशिल्ले महागणपतीले एक भजन सांगच्याक हांव इष्ट पावत. गजमुखने सिद्धिदायकने वंदीपे शरणो त्रिजगवंदितनाद देव देवने शरणो. गजमुखने सिद्धिदायकने वंदीपे शरणो त्रिजगवंदितनाद देव देवने शरणो. सुजनरिगे विघ्नवनो परिहरिपे शरणो. गजमुखने गजमुखने ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ
ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದೀಪ ತೆರದಿ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದೀಪ ತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ಪದದ್ವಂದ್ವ ಕೆರಗುವೆನು ಸುಂದರಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ಪದದ್ವಂದ್ವ ಕೆರಗುವೆನು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದೆಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ ಹೊದ್ದು ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ ಹೊದ್ದು ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಬ್ದಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಹೊದ್ದು ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಬ್ದಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳ್ವ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೆ ಗಜಮುಖನೆ भारी लायक आशिल्लें तुमगेलें भजन अपास आयकुया म्हण दिसता जाल्यार आनीक आमकां संदर्शनाक वचूं का मुखारी आतां योगेश माम तुमगेलें बाल्य आनी तुमकां हे संगीतांत आसक्ती कशी आयली म्हणून आमकां सांगता हांवें तुम्ही तवळी सांगला म्हळ्यार भजन संसार म्हणून म्हगेले आज्जान धरतरी म्हगेलो आनो म्हगेलो बापल्य म्हगेलो अण्णा प्रति एक जन भजन इंट्रस्ट आशिल्ल्याची आनो लायक हार्मोनियम वाजोवन भजन सांगता आशिल्लो तांगेल्या भावनाक पुरो तोच शिकयत आशिल्लो तितले ताका एक आसक्ती आमगेले घरकड कशी म्हळ्यार सांजे एक भजन जायना अशी जेवण करूना म्हळ्यार तितले एक डेडिकेशन तर तांतूय म्हगेलो आनंद पुराणाक ते एक कंडिशन म्हणटा पळय घरकड एक 10 की 20 की अर्ध घंट भजन कोरकाचीच सकाळ उठून देवा पांय पडका सांजे भजन कोरकाचीच म्हण एक तांगेले एक हें आशिल्लें कसो म्हण संकल्प म्हणटा पळय तशी तशें हांव तें चोल नेताची ह्या घरकड मालगड्यान ते एक संस्कार दिले कुडले चेडूं बापा शिकोवका म्हणना ऑटोमॅटीक जावन येता पळोवन शिकता वय येता तशींची हांव व्हड जाताची भजन सांगता आशिल्लो म्हगेलो वॉयस एक मस्त लेडीज वॉयस सपूर वॉयस तशें 9 वर्स दाखोवन हांवें भजन म्हणून रेग्युलर भजन सांगचें म्हळ्यार मंडळी बरें जॉयन जावन हें जालें ताजे विशयार हांव मागीर तुमकां सांगता विश्लेशण दिता बाल्य पुरशी तुमगेले शिस्तानी घरकडे भजन पुरो म्हणून चंदायरी आज जी काही ते चलता येयला घरकडे भजन डेली जाता वेरी गुड देवालेक हें तें आतां मागीर तुमगेले बाल्यांत आनी तुमकां ह्या संगीतांत आसक्ती कशी आयली म्हूण सांगता हांवें सुरू एक संगीत आसक्ती म्हळ्यार म्हगेले अन्नाक भजन मस्त एक आसक्ती आशिल्ली
आमकां देवस्थाना सुत्तांत आमगेलें घर आशिल्लें खंय सो पाणेमंगलोरांत अच्छा हा तेदना आमी फ्रेंड्स पुरे ते खेळू येतना अन्नान आमकां आपोवचे देवस्थाना भजन करायचे भजन सांगायचे म्हूण तशी तेदना आमकां ते एक आसक्ती आयली वातावरण भजन भजनेचे देव भजन अशी पुरे आमगेले आशिल्ले तशी मागीर वार्डीक जेतन कशीची आमगे ते हानी सांगला आता ते कश म्हळ्यार डेली भजन कोरका घरकडे हानी भजन म्हणटा आनी मिगेल माई लायक भजन म्हणटा आशिल्ले डेली तांणी म्हणटाना तशी आमी फॉलो करता आयलींची तशी आमगेले एक भजन म्हळ्यार आमकां डेली म्हणका शिस्त सोजावन डिसिप्लिन आता आमगेले चेडू वरे तशीची डेली एक भजन म्हणका तशी आमगेले रुटीनशी एक जावन गेला तशी तुम्ही आता विद्वत शिकील आसची संगीतांत ते प्रयाण कशें आशिल्लें विद्वत शिकील प्रयाण तुम्ही D.Ed करतना शिकिलींच की ते शिकवण जत्तर मागीर म्युझिक शिकिल्ली की ना 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 सजी पुश पुडेची म्हळ्यार म्हगेले ते एक स्वर ज्ञान पळोवन अन्नाका आश जालें आख्खेक शिकोवका म्हणून तेन्ना कारकाळांत तो व्यासकृष्ण उपाध्याय म्हणून आशिल्ले तांणी भारी फेमस आशिल्ले तांणी कर्नाटीक शिकयत आशिल्ले सो बसा म्हणून तेन्ना तेन्ना फीस म्हळ्यार कांय ना तितले लो उणे फीसार तांणी म्हाका हांव म्हळ्यार तांकां भारी इश्ट आशिल्लें तशें म्हाका लायक लागीं बसून शिकयता आशिल्लें सुमार 1.5 वर्स बरें तांणी तेन्ना शिकयलें आजी वरें मात तें गट्टेस म्हगेलें व्हेरी नायस तें जालें कुळा मागीर म्हणलें तूं हिंदुस्तानी शिकल्यार लायक म्हणून तेका समजावन कारकाळाक आमगेले बंटवाळ योगेश बाळीग माम विद्वान योगेश बाळीग माम आयले तांगेले जॉयन जालो तांगेले सुमार वर्स शिकून तांगेलो तांणी तशींची म्हाका पर्सनली बसोन नवी हार्मोन दिवन प्रितीरी एक तांगेले पेशन्स दिवका सर्टिफिकेट तितले पेशन्स तांकां तांणी म्हाका शिकयलें विद्वत ताय शिकवण पडरे योगेशा तूं विद्वत कोरकाचीची म्हणून तांणीच लागीं बसोन एग्जामां तांणी फीसांनी भरून म्हाका एक विद्वत शिकयलें तांणी मागीर अंतरलें ताजे नंतर उडपांत माधव भट माम म्हण आशिल्ले शिकयाची तांगे सोडची नाका पूण तांगेलाचें आमकां तांगेलें 1 वर्स बरें शिकून मागीर हांव म्हळ्यार तूं भजनेक लायक तुगेलें फ्युचर आसा तुका तूं भजने कंटिन्यू करी म्हणून दोग जाण मास्टरांनी म्हाका आशिर्वाद केले सो तशी ते हिंदुस्तानी वट्टू कर्नाटीक वट्टू मेळ्ळे निमित्त म्हाका तांचे ग्रिपचे चड म्हळ्यार दोनी हें आसना विशेश निमित्त सांजच्याक इजी जाता तशी तांगेलें प्रयाण मुखार सावन गेलें मागीर जालो प्रोग्राम्सांनी मेळचे स्टार्ट जाल्ले प्रोग्राम दिता मुखार चमकलो तशी तशें कश्ट आशिल्लें कितकें न्हू ते हिंदुस्तानी राग उपरे मस्त कष्ट आसा सुरवेक तशी सुरवेक ते बेसीक शिकतना आमकां चिकेची बोर जाता म्हणटा पळय जाता ती जनरली कडे तांतो तो वयर पडलो बा मागीर सोडच्या जाय कष्ट म्हण सोडता म्हणून अशा नाचे मनांत मुखार वचूका सोडचे विशय ना व्हेरी नायस तांगेल ते एक गुरू एक हें आशिल्लें मस्त कसं आमकां प्रेरण आशिल्लें तो कोरकाचीची म्हणून सो ते आमकां गट्टी बसले बेन्नल म्हणटा पळय आनी स्टुडंटांनी तशी लायक कोन्न रेस्पॉन्स दितना गुरू लायक कोन्न शिकवच्यात तांकां इंट्रस्ट आसता लायक विशय आतां मागीर तुमगेले तबला वादन हें कशी तुमकां इंट्रस्ट आयलें आसक्त येयली तबला म्हणून भजन चेडू मालट म्हूण आयलें तबला शिकच्याक तबला म्हळ्यार मिगेल फेवरेट जावन आशिल्लें तें हांव फुडें मस्त तसलें आयकत आशिल्लें भजन आनी आयकतना तबलाचें म्हाका भारी इश्ट आशिल्लें हांगा वार्डीक जावन घर कडेन येतना पुरे इन्स्ट्रुमेंट आस घर कडेन हार्मोनियम तबला प्रत्येकले मिगेल मावांक हार्मोनियम येत आशिल्लें मिगेल भाई तबला वाजोवचे हानी तशीचे हार्मोनियम तशी पुरे घर कडेन इन्स्ट्रुमेंट आस डेली घर कडेन भजन म्हणटाची तेदना अशीची तबलो हांव दोन वाजोवचे आशिल्ले शिकनी कसं न्ही बट ते म्हाका इश्ट आशिल्ले तेजे ते सावंड आनी खुशी जाता आशिल्ले सो ते वाजितना हानी म्हणचे आशिल्ले तुका ताळ ज्ञान आस तू शिकता जाल्यार शिक म्हण तांगेले एक व्हड सपोर्ट म्हाका आजी एक कसं की म्हाका एक शिकू जालें मिगेल जिवनांत व्हेरी गुड लायक विशय खुशी विशय आतां तुमी स्कुलांत कोंकणी भाशा आनी कंप्युटर शिकयता आसता ताजे वटू संगीत कशी तुमी संयोजन करताची ते एक मिगेले वृत्ती जावन आसा बट हे शिकिल निमित्ती चेडवांक आज काल शिक्षण म्हळ्यार बरें एक बुक मात्र न्ही न्हू तशी हांव तांकां कशी कोंकणी आमकां जावक आशिल्ल्या तांकां एज्युकेशन आमी दिताची
ताजे हांव तांकां भजन शिकोवचें, पुणीत भजन, तशीच भगवद्गीते डेली आमगेले अशें एक 10 मिनिट्स तांणी भगवद्गीते म्हणूका. तशी एक सांचेरडू आमगेले LKG क्लासा शिकयत हांव तांकां क्लासा वचून सकाळी प्रार्थना कूडले तांकां ते एक शिकोवते ते एक अभ्यास केला डिसिप्लिन डेली. तांणी पुरे वाणांनी काणबेसका ओमकारांनी काणू तशी ते एक तांणी म्हणटाची तशी ते एक तांकां मस्त यूज जाता आमगेले आध्यात्मिका विशयी पळय तांगेले ते एक तांकां बेस बसला रे सान दोन ते मेळटना वय तशी म्हाका ते एक खुशी जाता मिगेल वृत्ती जाल्यार बरें ना हे दोन्ही म्हाका ओटू क्लोज जावन आसा तशी त्या वेंकरच्या मन कंकणी शिकयता भारी लायक विषय आनी चेडू बेज स्ट्रॉंग जाता पळय तांगेले रायट एज ते सान दोन शिकोवचे मागीर तांणी व्हड जाता तांची कंटिन्यू करून वताचे भारी लायक विषय. आतां योगेश माम कारकळचे प्रसिद्ध श्री वेंकटरमणा भजना मंडळी तुम्ही एक सक्रिय कार्यकर्ता जावन आसाची न्हय वे तांतू कसं पुरा कार्यावळी असता तुमकां. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ म्हणल्यार ती देवाली भजना मंडळी कारकळची तगेले एक प्रेरण म्हणून संगीत तगेले शक्ती म्हणून संगीत. कितले वर्ष चुकून तांत आसाची. हांव म्हगेले वय 9व्या वर्सारी जॉइन जाला. आमगेले कुकुंद्रा आशिल्ले आमी कुकुंद्रान थंय एक अय्यप्पाले एक आमगेले चंद माम आशिल्लो कारकळ भारी आमगेले भजना मंडळ संचालक जावन आशिल्ले तांणी भारी चंद्रशेखर काम चंद माम बोळा बोळा तशें ते कुकुंद्रांत बाळीक मामाले घर कडेन अय्यप्पाले एक जाता आशिल्ले थंय हांव अशी सांजे अपोज हांव सुपरवायझर आशिल्लो ताणें अपोज एक दीस भजन सांगता चंद माम थंय आसा अय्यप्पाले एक भजन सांगिल्ली हो हागेलो वॉयस लायक आसता तूं भजना म्हणलें येता तुवें म्हणलो जायत म्हणून एक पाटी चमकलो 9व्या वर्सी म्हाका म्हाका आतां 52 जाला 53 रनिंग 53 जालें म्हणल्यार कितलो वर्स मारी हां 44 वर्स जालें मागीर भजना मंडळ एंट्री ताणू तूं येवका म्हणलें जायत कितें देवस्थाना चमकलो तेन्ना ताजे भाशेन फुडें 5 वर्सां आसतना हांव एक नम्मा शारदा म्हणून शारदेला एक भजन फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो म्हाका व्हडलो डब्बो आतां आनी उडगा आसा तुमकां तेन्ना 5 वर्सां पळय तेन्ना 5 वर्सां म्हाका तें जालें कडलें मागीर चंद मामान म्हाका तो एक म्हणे गॉड फादर सो फुल्ल घरकडे ताणें राबोवचें आशिल्लें म्हाका तागेलो तांकां तावे यंग आशिल्लो व्हडली जालेलो त्या टायमार म्हाका तांगेर राबोवन म्हळ्यार रात्री भजने तांगेर वता आशिल्लो मंडळी तांगेलो घर कडेन न्हिदोवचें सकाळीं ताण म्हाका बसार पासून सोडचें हांव घरा येवचें कोकूंद्रा येवचें तशी आशिल्लें पयण मागीर कितें मुखारचो इंट्रस्ट पळय एक पाटी बेळेवा सिरी मोळके येयली म्हूण सांगता न्हय करेक्ट तशें तें ताण नोट केलें तुमगेला कसं की गट्टी धरलें म्हाका ताणें ते संजीव मामण आशिल्लो सालमारान तांणी पुरा चक्रबडी संजीव मामण आशिल्ल्याची तांणी बरें म्हाका फुल्ल सपोर्ट केलो प्रती मंडळ भजना मंडळ पुरा जाणां गट्टी धरलो तो आनी परमनंट मेंबर म्हणून तशी वाडता येयलें आतां भजना मंडळी मागीर म्हणल्यार अविनाभाव म्हणून संबंध म्हणून सांगीत छोडू जायना ताका हांव घालता न्हू प्रीती SBB मंडळी सदस्य म्हणून घालचे प्रितीच ते पुरा जाण तशी वाडता येयलें 44 वर्स जाले देवाल दयेन स्कुला काम करताची या भजना मंडळीचे काम करता दिसाचे मागीर स्कुला काम आसता 4:30 थंय मागीर येता आमी फाळीक मस्त कडेन वताची वर्साक कितले कोण ते लाग सांगू जायना तांणी आमगेल कडेन येताच आमी तांगेल कडेन वताची पकडून कसं ओकेशनल आसल्यार आपयताची ब्रह्मकलश की प्रतिष्ठ की स्वाम्याल कार्यक्रम की आमगेले काशी मठास पुरा कार्यक्रम आपयताची भजना म्हणून छंद कोण सेवा कोण येताची. व्हेरी गुड. तुम्ही आतांची एक कॉलेजान तू जे संगीता निमित्त मनाक टेन्शन कसले असल्यार निवारण करीत म्हळ्यार विशयार उपन्यास दिलेलो आसा कशी ते करीत संगीता निमित्त नीट कोला निमगिले स्ट्रेस मॅनेजमेंट पण करता तुम्ही स्टाफाक जाता वेळ म्हणाले ट्राय करता येदोळ कर न्ही म्हळ्यार थोडे नोट करून गेलो म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आत्ता काल आज काल कशें आसा म्हळ्यार स्ट्रेस चड टायम मेळना तशी कशी करूं येता म्हणून सांगला हांव चेडू म्हाका सांगचें पळय तुमी दिसा एक 10-15 भजन केलें सगळे दिसात तुमगेले दंड म्हणटा पळय ते वता तुमी ते तुमगेले जिवनांत अळवडसून घेवका म्हणून सांगता आसता तशें थंय गेल्यार मस्त स्टाफ आशिल्ले तांकां पुरो सांगलें एक मध्य एक तत्वा भजन म्हणून एक आसा तांचो भक्ती प्रधान न्हय ते तत्व दिता म्हळ्यार मूल मौल्य आमगेले मनुष्य जन्म मेळचे भारी रेर दासान सांगला 84 लक्ष जीवराशी धाटी बंद ही शरीर म्हणून सांगला तुमी ते तुमकां सगळो दीस काम आसता मेंटल स्ट्रेस आसता तुमी भजना म्हणून सांगचे न्ही बट भजनय मेळटा तितले एक
त्या पीस ऑफ माइंडच पळया. शांती एक हा नंबराची. ते एक कसं म्हणटा का संस्कार तो प्लस ते एक मनाक रंजन दिवता तसले एक विद्य ती ಖಂಡಿತ. ವೈ. त्या भजनाने तांतो इन्स्ट्रुमेंटल येता वय ಕೆಲವು इन्स्ट्रुमेंट वाजयताना बुड्डून वताच वय इन्वॉल्व जावन आसतना. वय वय. ते इन्वॉल्वमेंट मेळ्ळ्यार तुमकां म्हणून तांकां विंगड विंगड भजन सांगून दाखयलें. हे रॅर जन्म येता आमकां आमी सफल जावंक जाल्यार आमी ह्या परा करका म्हणून सांगून सांगता 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 तांणी पुरो तांतो तल्लीन जावन गेले. त्या मस्त लायक पॉझिटिव्हली त्या कार्यक्रम लायक झाला. 2 घंटे कार्यक्रम मस्त लायक झाला. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. लायक विषय संगीता निमित्तान मस्त जाण गोतना स्ट्रेस म्हण बसता तशी त्या काडचे खातीर एक कसले पूण एक हॉबीशी संगीत आयकुचे संगीत म्हणचे ते पुरो आसल्यार भारी चांग विशय म्हणून हें दिसता. आतां तशीच आमगेले विक्षकांक मना एक शांती जेवता तसले एक तुमगेले भजन म्हण दाखयता हांवें. हां जायता. आमगेले वेंकटरमणाली एक भजन सांग इश्ट पावता. मस्त ते कसं म्हळ्यार स्लो भजन जाल्यार मस्त समाधान शांत जावन ते आयकूत तसले एक भजन ती भारी चंदी भजन. ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ म्हण एक भजन आसा. फुल्ल ताका समर्पण जावं भजन ही सांगू इश्ट पावता. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. श्री ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ಆ ದೇವಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಪರಿಮಳವಾಗುವ ಆಸೆ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಮೊಗ್ಗಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ಹೂವಾಗುವ ಆಸೆ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಪನ್ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಪನ್ನೀರಾಗುವ ಆಸೆ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗುವ ಆಸೆ ದೇವ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿ
ಭಜನಗೆ ಹೋವಾಗುವ ಆಸೆ ಹೋವಾಗುವ ಆಸೆ ಹೋವಾಗುವ ಆಸೆ. लायक विषय भारी छान आशिल तुमगेले बदची आमकां हागेले व्यंकटरमणाल चरणा विंदांतूच आमी आसची म्हूण सांगीत तुमगेले उत्तर हें संगीत आयकून भारी संतोश जालो. आतां तुमी ऑनलायन क्लास चेडवां शिकयताची नवे आनी फिजिकल क्लासय होय. हांतू चेडू आल्यांतू तुमी कशे नमुन्याचे गुण पळयताचे चेडवां शिकयताना तांगेल्यान कशे नमुने गुण आसूं का. चेडवाल मन म्हळ्यार आमी सांगता मरकटद मनस्सु म्हळ्यार मंकडावरीची राब्बील कडेन बस जाना म्हणटा पळय वय तशें तांगेल मन कितले प्रायेचे अंके तुमी घेवचे सन्न आसाची सान दोन 4-3 वर्सां दाखोवन 80 वर्सां ओ, काय स्टुडंट्स ओके, ओके. आसात ऑनलायन आसा ती फिजिकल आसाची ग्रेट मस्त कडेन क्लास करता उडपी मागीर मुडबिद्री ऑनलायन नाही ऑफलायन ऑनलायन ऑल ओव्हर इंडिया दाखोवन जॉईन जावचें ना ते तांतू मस्त जाण आसाची. बट आतां सद्याक फिजिकल चड कॉन्सन्ट्रेशन कोरोना टायमार स्टार्ट केलो ताका मेन कारण ही तुम्ही त्या राबोच कसं लायक ऑनलायन करायचे म्हणजे तिने म्हाका पुरा मोबायलान सेट करून दिवन म्हणून वाडीचे फुल सपोर्ट पुरा ती आनी मागीर दू आसता मलगडी धाकली दोगांनी ताणें पुरा म्हाका एक नमुने पुश केलें. ताजे भाशे फुडें क्लास करच्याक आमगेले कारकळांत फालडका जनार्दन पै जन्म म्हण आशिल्लें तागेलो पोत नरशिंव पै म्हण फालडका नरशिंव पै ताका पेट्रोल बंक आसा म्हगेलो पुरो जाल्लें D.Ed जाता तरी कामा जॉईन तरी म्हाका संगीता कसाने आसना म्हगेलें तूं कसाने दिवकार जनांक म्हणून सांगलें कसा क्वेश्चन शिवणा म्हणलें काय ना तूं तुगेले घरकडेन सपोर्ट आसना म्हणलें वय म्हगेलो अण्णा बायल म्हालगडे पुरो सपोर्ट तुका हांव एक रूम दिता म्हगेलो अम्माल हुडगो आसा करता तो जायत म्हण 98 तूं ताण म्हाका एक रूम दिलालें ताण कसाने अपेक्षा पावनी तें कंटिन्यू जावन 27 वर्सां जालें आतां भजन शिकयता आसा. चेडवान मन कशी म्हळ्यार तांकां धरची भारी कश्ट तांगे स्थिती तशी आसता चेडूपण कॉन्सन्ट्रेशन येवच्याक जाल्यार आतां हांव चेडवांक मस्त कडेन क्लास करता बट तांणी क्लासान तांकां जावको जाल तसलेय पद्य घालपाक जाता आमी त्या स्लो सांगचे म्हणून गेल्यार तांकां जायना तांकां ओट जग जग जावका तशें तसले पद्य कळप भारी खुशेर सांगता. पयलीं स्वाम्या लागीं कार्यक्रम जाल्लो चेडवाले चंद कोण कारकलचे उडपाचे कारकल चेडवा येयले तुमगेल मंडळी तुमगेल सान मंडळी की नाही उडपाचे शिक्षण नाही चेडू 5 वर्स लागून 12-15 वर्सां चेडवा ग्रेट तांकां ते एक आत्तां कसो म्हण एक क्लास आवरेज चुकयना तितलो इंट्रस्ट येता बट तांकां तसलेंय भजन घालका बट आमी स्लो भजन घालपाक तांकां जायना तें आनी तांकां एक इंट्रस्ट आसूं का तांकां ताळू राग पुराय भजन जावका म्हळ्यार आयकून शिकता. सुरवेक आमी ताळ आनी दिवचे वचनाची सुरवेक तांकां भजन इंट्रस्ट तांकां संसानी भजन 1 पॅरा 2 पॅराची भजन दिवन शिकचें तशें तांकां बोर म्हणून जावचें सोडूनच जा कडेक तांकां एक पाटी बेसीक दिल्ली वे आयिल्ली वे ते मागीर तांणी सोडून वचनाची मागीर एकोवची तुमी डेली घर कडेक 10 मिनट सांगता चड सांगला करनाची 10 मिनट सांगतालो एक 3 म्हयने वतरी 15 मिनट करता ऑटोमॅटिकली ताका मेन कारण तांगेले घर कडचे हावस बापूल सपोर्ट जावका न्हू तशें येवन आतां चेडवाल वट्टो हावस वटू येताच आतां वसवाल वट्टो तुगेले हावस कशी येता चेडवा हावस तांणी शिकता सो तांकां भारी इंट्रस्ट. व्हेरी नायस लायक विशय आनी एक विशय तुमगेलो देवस्थानांतू कारकल देवस्थानांतू एक 12 घंट्याचे निरंतर भजन सेवा दिलेले आसा 2007 आनी एक बरे अर्थांची 2021 की 8 घंटे निरंतर सेवा दिला ते म्हळ्यार तुमकां विदाउट एनी ब्रेक दिता वचुका ते मनशाक तुमकां ती शक्ती ती भक्ती कशी येयली म्हणून एक सांगता वे ताजे एक अनुभव कशी म्हणून त्या देवाल प्रेम कसं म्हणून वतना ते अदल बदल पाडू आशिल्लो. तुमी तो दीस फिक्स केलेलो की करता मग म्हळ्यार पुरा फिजिकल हांव फिट जावका ना थंयसर रेकॉर्ड करून हांव केलो न्ही तेन्ना आमगेले ही वाडी जाल्ला म्हाका 2007 म्हळ्यार वाडी जावन एक कितले 7 वर्स जालें सांज चेल्लीक 4 वर्स कितें जाला मलगड चेल्लेक तेन्ना अम्मा आशिल्ली अम्माल फूल सपोर्ट अम्माकंतू ब्लेसिंग्स विसरचेक ना वय हिगेले सपोर्ट आसा मेन जावन आमगेले कारकळांत व्यंकटरमण भजना मंडळी
तांगेलांतू टोटल सपोर्ट अशी हांव वगूर एक प्रस्ताव केलो कशी एक बसशी हांवें सकाळ दाखोवन म्हणून यो तूं बस चलोन आमी आसाची फुल्ल पण कसं नाही तूं म्हाका शेत नाका आमी फुल सपोर्ट करताची ग्रेट तेन्ना चंद मागीर नरशिवण आशिल्लो गणपती हेगडे माम पुराण नांव सांग कोणा नांव सोडल्यार कोणे बेजार करता जाल्यार उडगासे रघुपती पै माम आशिल्लो आनी आमगेले भजनां म्हणल्यार पुराय आमगेलो तो वास म्हणे तबलो मारता तबलो वाजयता हांव बसतना तो येवन बसलो हांव बसता केण माम म्हणून बैस म्हणून ताजे वाटो मस्त जाण जॉईन जाले तबल्याचे सांगता चमकलो सकाळी 8 गंटे सूर केले पुस्तकांनी पळोवचे विशय ना आमी गेले बाय हार्टाची हय सादारण एक मात्ता हे आमी गेले हडपण न्हय सादारण एक 800 दाखोवन 1000 भजन म्हाका बाय हार्ट येता कसं तांतो येना सांगता चमकलो सादारण 126 भजन जाली तांतो उगा बोग पुरो येता त्या टायमांतू सकाळ दोन रात्री 8 गंटे केले हांक एक इंट्रस्ट मेळ्ळें म्हगेले फ्रेंड्सांक भजनां म्हणलीच्यांक तांणी रात्री गर्द केले प्रोग्राम म्हळ्यार गलगल जालो तेन्ना ही तबला बशिल्ली वासू कंटिन्युअस 12 गंटे बसलो म्हगेलो तो सकाळ बशिल्लो तो रात्री ते बसलो हार्मोनी पुरा भजन आमगेलो भजनां म्हणलें मस्त हार्मोनिस्ट आसा पुरा जन वन टून हार्मोनी बसले ताका देवस्थानाचे तेन्ना रमेश परब मामा आशिल्ले मुक्तेश्वर जावन देवस्थान पर्याय भट मामू मुक्तेश्वर पुरा जाणांनी सपोर्ट केलो तांणी तेंडुलकर म्हणून पयलें परब मामान मेन म्हणून तांणी आमगेले कारकळ तेंडुलकर म्हणून ताणें आपयचें आशिल्लें म्हाका मोगारी पुराय सपोर्ट करताची ते 12 गंटो फुल्ल स्विंगार जाले पट्ट कसले खावचा ना दनपारा 15 मिनिट ब्रेक दिला जेवणाक दिला 12 गंटे ते कसल देवाल दय म्हणून गोतना स्टेजार आतां कोण सकल दवरला जाल्यार म्हाका उलोवचें जायना वॉयस फुल ब्रेक जाले ते दोळता एक चूर वॉयस ब्रेक जायना ते देवाल अनुग्रह मालगड आशीर्वाद ಖಂಡಿತ तशें जालें तुमके एक संकल्प आशिल्ले कोरका म्हणलें एक साधना मागीर 21 आमगेले भजनां मंडळ जावन 50 वर्स जालें लायक सुवर्ण महोत्सव गोल्डन तेन्ना म्हणलें हांव एक बसत मारे थोडेची म्हणलें बैसकीण म्हणून आनी पुरो स्टेजान पुरो सेट करून दिलें बसलो त्या मात सकाळी त्या सकाळी 9 दाखोवन सांजे 5 गंटे 5:30 केलें कंटिन्युअस भक्ती आणि ती शक्ती देवानं तुमकां दिवन आसुका न्हय वा लायक विषय आता मॅडम तुम्ही मॅडम म्हणता ऑर्डना तुम्ही MCA आणि तू केला डिप्लोमा केला आणि फॅशन डिझायनिंग केला हाजी निमित्त तुमकां कसले युजा उपयोग पडला की इथं म्हळ्यार टीव्हींत तुम्ही अर्थांचे एक क्राफ्ट शो घालले नवा ताजे विशयी सांगायची आणि तुमगेले फॅशन डिझायनिंग कशी तुमकां युजा पडले म्हणून सांगता वय म्हळ्यार शिकिल्ल विद्या केदने वेस्ट जायना ते एक विद्या पळय खंयची रुपारी केदन आमकां युजा वय ते सांगू जायना हांव लेखनी की म्हाका इतली लायक हे मेळटा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून हांव तेदन लेखनी हांव अशीची तेदना म्हाका एक शिक्या न्हू त्या वर्षी भरला कसं नाही शिक्या म्हणून हांगेल मस्त सपोर्ट आशिल्लो सो ते सांजे चेडू म्हाका तांक घेवन जाल्यार हांव बसार वचून ते शिकतशिल्ली कसं की ते शिकून जालें मागीर कसं की कोरका म्हणून आश जालें तेदन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें कळ्ळें तशी ते एक ताका समजावन म्हाका एक पूरक जावन म्हणटा पळय तशी म्हाका कंप्युटर शिकोवच्याक तशी कोंकणी भाशा शिकोवच्याक तशी म्हाका असली एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें म्हाका मस्त यूज जालें हांव लेखन की इतली म्हाका ते एक गांतून येयला म्हणके पळय तशी मेळत म्हण हांव लेखनी तितली चंद तशीची चेडवांक ते म्हाका पुढे देखून भारी इश्ट आशिल्ले भजन चेडवां डान्स शिकोवचे क्राफ्ट पेपर क्राफ्ट असलांनी पुरे ते म्हाका हांव एक शिक्षकी जावन आशिल्ली न्ही ती मस्त चेडवांक ते म्हाका शिकोवचे म्हाका ते एक भारी वय सुलभ जालें फॅशन डिझायनिंग ते पुरो शिकयता क्राफ्ट पुरे ना फॅशन डिझायनिंग म्हळ्यार विंगड स्टिचिंग हे बट हांगा येतना आमगेले म्हाका पुढे देखून ते पेपर क्राफ्ट तसले पुरे आशिल्ले ते पुरे क्राफ्ट ते मस्त केला हांवें तेदना पुढे मस्त वर्सा पुढे सो म्हाका ते पुरे यूज पडले चेडवांक शिकोवचे कॅन्डल आनी पुरे कशें कोरचे तांकां पुरे ते दाखोवचे जाल्ले टीव्ही शोन तू ते दाखयले वय तेदने वय तेदने एक तांगेले रिक्वेस्ट आशिल्ले उडपी चॅनला दाखोवन तेदना हांव एक क्राफ्ट कोण दाखयला आसा एक बॉटल एक सदां काशू तुमकां ते टीव्ही वचून मेळचे ते करचे पुरो आसना तेन्ना आनीक चड शिकूया म्हणलें ऑटोमॅटिकली ते एक इंट्रस्ट येता उत्साह येता लायक विशय माय
आणि तशीची तुम्ही आता रसमलाई आणि केक ते करचेक हव्यास आशिल्लो तुमकां ते तुम्ही आता व्यवहार जावन करता आसाची होय लायक विषय ताचे एक विषय 2 विषय सांगता की ताजे वय बगेन त्या म्हळ्यारी कोविडा टायमारी हा तेदोळ ते मिगेले शिक्षकी जावन आशिल्ली त्या टायमारी एक पंता पुरे बंद जालें कसं करचें म्हण कळना आमगेले चेडवांक ऑनलायन आमकां शिकोवपा जालें म्हळ्यार कोणाय क्लास पुरे हें जाला त्या टायमार कसं करचें नुतं तेदन पुरे जाण घरकड बसनो तेदना हें पुरे केक आनी पुरे करू शिकली हें शिकील विद्या वेस्ट करूं नजे ना म्हणून तेदना अशीची पुरे चेडवां कोण दिवचे मिगेल फ्रेंड्सा कोण दिवचे तशें पुरे करता आशिल्ली तांतूची चिके मुखार वचा म्हूण दिसलें कळवा तशी स्टेप बाय स्टेप ते जना खुश जावन डिमांड वय फ्रेंड्स आल पुरे म्हाका एक केक कोण दितवे मिगेले चेडू म्हाका सपोर्ट आशिल्ले आनी सपोर्ट आशिल्ले ग्रेट आनी ते इम्प्रूव करूं पडले लायक करूं पडले बिझनेस करूं तुवें म्हणून तशी ते एक म्हाका हें जालें मुखार वचाक उत्साह येयले वय प्युअर एगलेस मिगेले एगलेस मात करचें हांवें ते तांतूं एगलेस वय एगलेस तांतूं कसं वीट जेव कसले म्हणस की वय मैदा साखर तसले केक करता मागीर केलो जनाक मैदा शुगर ते नाका म्हणलेंक बीट जॅगरी ते कॉम्बिनेशनारी मागीर केलो जनाक ते जॅगरी जाल्यार बरें स्वीट नवे नाक ते म्हणटना ड्राय फ्रुट्स खजूर आनी पुरे घालून तसल नमन्याचे शुगर प्रॉब्लम म्हणी आशिल्ल्यांक तसल्यांनी पुरे अवॉइड करता खावता तसले पुरे असले ट्राय करून शिकून असल पुरे स्टार्ट केला हांवें तशी मुखार येतना आतां पुराय जनाक पुरे स्वीट आनी मस्त खावच्या नज ते पुरे जाल्यार सेलिब्रेट करता म्हूण आश आसता बर्थडे आनी पुरे तसल्यांक ते फ्रुटाची तुगेले शेपार पुरे कट करून ते पुरे चंद करून सेटिंग करचे केक अशी पळय तशी पुरे तेवे केला लाईव्ह फ्रूट बद्दल नॅचरल वय नॅचरल फ्रुटाची पुरे वॉटरमेलन तुगेले प्रति एक फ्रुट चंद शेपार कट करून अरेंज करचे पडता वेरी गुड ताके क्रिएटिविटी जाव का ते पुरे करून दवरू का पुरे वय लायक विषय तशीची रसमलाई अशीची एक मागीर तेंका बिझनेस स्टार्ट केले कोविड टायमारीची आजीक 5 वर्स जाले कंग्रॅच्युलेशन्स मॅडम तुका आणि रसमलाई तेदना स्टार्ट केलेले हांव फर्स्ट स्टार्ट केलेले त्यांची म्हाका स्वीट आनी पुरे करचे मस्त पुढे देखून ते रांदपा विशयार पळय मस्त इंटरेस्ट आशिल्ले ऑर्डर्स आनी भायरची घेता वय मस्त पुरे भायर देखून मस्त कस्टमर्स मिगेले इंस्टाग्रामार मिगेले पेज आसा सोलफुली योर्स म्हणून मिगेले सोलफुली योर्स फ्रॉम रश्मीज किचन म्हणून ग्रेट फ्रॉम रश्मीज किचन रश्मी कोणाला नाव मिगेले नाव मिगेले कुळारचे नाव होय असं लायक विषय असं अशी तुम्ही केक्साचे पुराय बिझनेस करता असाचे म्हणटा बहुमुख प्रतिभाशाली म्हळ्यार खंडित भारी लायक जावन मेळटस तुमकां आणि मामू कामात तुमकां पुरा हेल्प करता असता की ऍक्च्युअली तांणी बिझी आसताची तांणी एक शिक्षक जावन आसताची तशी भजन शिकोवचे अशे परी तांगेले बिझी शेड्यूल आसता आणि तुम्ही भजना मंडळीचे अध्यक्ष जावन आसात ते कशी कार्यावळी ते कोरका अशान न्ही वय म्हळ्यार ते काही डेली काही हे ना न्हू बट आमी एक टचर आसा पुरे आमगेले फ्रेंड्स ग्रेट पुरे आमगेले ग्रुप अंडरस्टँड कोण घेता एकले अंडरस्टँड कोण खंय आमकां भजने वचका जाल्यार आमी पुरे ओट्ट जेवचे आनी एक व्हेकल वेवस्था करची की हार्मोनियम कोण वाजयता चेडावत हानी येताची आनी फ्री नातील वेळा विंगडा अरेंज करपा जाता वय तशे पुरे आमी भजने वचचे मस्त कडेन सेवा करचे देवस्थान स्वामीला आनी वतना अशे पुरे असले एक आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा पुरे मिगेले टॅलेंटेड फ्रेंड्सय आसाचे मस्त तुमगेले तसले दोगय भजन एकतरी इन्स्पिरेशन म्हळ्यार स्फूर्ती दितल जन आसतना आता तुमगेले त्या स्फूर्तीन तुची आमी अनेक तुमगेले एक भजन ऐकूया जायना हांवें तुम्ही तबला वाजयतात ना तांणी संगीत म्हणटलेंची वय आतां म्हळ्यार माळशेल एक भजन सांगच्याक इश्ट पावता कुलदेव न्हू तिगेर उडगा आसकोण एक भजन सांगूक इश्ट पावता सर्व समर्पण तुका नारायणी महालसा नारायणी नारायणी सर्व समर्पण तुका
नारायणी हे सर्व समर्पण तुका नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी नारायणी म्हाळसा नारायणी हे सर्व समर्पण तुका नारायणी नारायणी सर्व समर्पण तुका नारायणी महालसा म्हणू तू गेले नाव महालसा म्हणू तू गेले नाव राख सर्वांक तू राख सर्वांक मागता हाव महालसा म्हणू तू गेले नाव राख सर्वांक मागता हाव भक्त पालिका दुष्ट विनाशिका भक्त पालिका दुष्ट विनाशिका शरणैल्यांक 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 तू अभय प्रदायिका शरण ऐल्यांक तू अभय प्रदायिका नारायणी म्हाळसा नारायणी हे सर्व समर्पण तुका नारायणी नारायणी सर्व समर्पण तुका नारायणी मार्दोळ क्षेत्रांतू तू येवनो रबल्या मार्दोळ क्षेत्रांतू तू येवनो रबल्या वेणुपुरांतू 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 तू येवनो पावल्या मार्दोळ क्षेत्रांतू तू येवनो रबल्या वेणुपुरांतू तू येवनो पावल्या कोणचाडी कुमटांतू दर्शन दिल्या कोणचाडी कुमटांतू दर्शन दिल्या नारायणी कुलस्वामिनी अम्मा नारायणी कोणचाडी कुमटांतू दर्शन दिल्या भक्त जनांक भक्त जनांक भक्त जनांक तू फाटी बला राबल्या भक्त जनांक तू पाटी बला राबल्या नारायणी म्हाळसा नारायणी हे सर्व समर्पण तुका नारायणी नारायणी सर्व समर्पण तुका नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी नारायणी म्हाळसा नारायणी हे सर्व समर्पण तुका सर्व समर्पण तुका सर्व समर्पण तुका नारायणी. लायक विषय संगीत आणि भक्ती त्या दोन्ही तुमगे जिवानांतू तुम्ही मुखार व्हरत असाची लायक विषय हो योगेश माम. आता तुम्ही विंगड विंगड जाग्यारी केरळा मुंबई हरिद्वार नवा मस्त गोवा मस्त कडेन तुमगे भजन कार्यक्रम दिलेलं असं हांगा तुमगेल कसं अनुभव.
अनुभव म्हळ्यार तवळ तिणें सांगल्या बरीची एक पाटी ते रुची बसली की ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कुडले ताजितलो व्हड आनंद आसा पळया खंयच्यानूय मेळना. 4 जाणां आयकताची कसं की नांव कसं की एक गौरव तांतो मेळचे तशें तांतो हरिद्वारान स्वाम्या लेद्राक स्वामी अशी बैसून अशी तांगे लेद्राक बैसून तांणी म्हणलें तुमगेले कर्नाटीक स्टायलान आयकूकार म्हण व्हड स्वामी आशिल्ले सुधींद्र स्वामी आशिल्ले आनी आशिल्ले तेन्ना वट्ट बैसून येद्राक सांग ताजे जितले एक खोशी मेळ्ळेले आसा पळय त्या लायफान ते एक कसं म्हणटा विसरचें जायना तशें विंगड विंगड गांवां गेले कुडले येद्रा मस्त जाण बैसून आसताची तांणी आयकताची डिमांड करताची सांगले कुडले तांणी एक खोशी पावची आनी तांणी वर इनवॉल्व जाताची रिएक्शन पळोवच्याक मस्त जावन तशें ते मस्त कडेन चमकलां भारत सोडून भायर येदोळ वच्चे न्ही बट भारतान पुरा कडेन मस्त कडेन वच्चे कार्यक्रम दिला मस्त सपोर्ट म्हळ्यार ब्लेसिंग्स मेळ्ळा हाजी पशी व्हड कसं जाय. आनी तुमी शिक्षक आसतनाची तुमकां रज पुरा मेळूंक मेळत आशिल्ले तेन्ना जनरली आमकां वर्साक एक लिमिटेड रज म्हण आसता जनरली कार्यक्रम मेळचे कितें म्हळ्यार सांजे नंतर मेळचे ते दीस क्लास एवॉयड करता एवॉयड करून कार्यक्रमाक वता चड मेळटा दिसाचे आयले म्हण जाल्यार हाफ डे घाल तशी वता वचना म्हणना जावेत. आनी तूं इतले कडेन गेलेल्या कडेन तुमकां उडगास आशिल्लो कार्यक्रम खंय जाल्लो उडगास की बेस्ट म्हण सांगचे मटाची बेस्ट म्हळ्यार हरिद्वाराची स्वाम्याल्या वृंदावनान तूं येद्राक फुडली स्वामी ऑडियन्स मस्त आशिल्ले ऑडियन्स आशिल्ले स्वाम बैसून आशिल्ले आनीक हांव हक्कपुरा कार्यक्रम दिता मागीर खंयचे म्हळ्यार श्रीनिवास कल्याणाक 4 घंटो नॉन स्टॉप कार्यक्रम आसता कृष्ण पट्टाभिषेक मुंबयन दिला पर एक मुडबिद्रे कार्यक्रम आसा तशें रामा पट्टाभिषेक म्हणून तसला पुरो वता तो 3-4 घंटे कार्यक्रम त्या संदर्भ जावन सांगची पद्दत आहे ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗತ ವಚ್ಚನ सीता कल्याणान तुवें केला हाका रुक्मिणी आपण हाडटा तें एक पद्दत तशें म्हळ्यार संदर्भ जावन सांगता तें भारी आनंद दिता. मागीर तबला आसता की तेन्ना वय तबलाक येवन ती ताळाक बसता ताळाक बसता बारी कष्ट म्हळ्यार तांतू इंटरेस्ट आशिल्लो लाय जाता म्हळ्यार हांवें 1-2-3 फावटी ट्राय केला म्हाका ताळ मारच्याक भारी कश्ट जाता आतां नॉलेज आशिल्ल्यान जाता लायक विशय. आतां 27 वर्स चुकून तुम्ही भजन शिकयता आसाची आता ते शिकयलेल्यान चेडू आले हांव तो बदलावण कसले तुम्ही पळयला की वय वय संस्कार म्हळ्यारच पळय तें तुमी सान आसतना दिल्यार मात्र ते व्हरता. आजी केमी फस्ट स्टुडंट एकलो केलो जाण मिलिटरी आसाची केलो जाण डॉक्टर जाल्लेची केलो जाण व्हडली कामां चमकले तांणी मेळ्ळी कुडले सर हांव तुमगेला ही भजन शिकिलो म्हण सांगतानाच पळय ताजे पशी व्हड ते तांगे संस्कार उडगास जावन तशी दे आ न्हू बाप्पूसू आनी गुरू म्हळ्यार तें एक श्रेश्ठ नांव तशें तिन्नी जनाक रेस्पेक्ट दिवंक तसले एक तांगेले एक मनान तूं ते येवच्या कारणाच भजन शिकोवचें म्हणलें आतां वय तें करेक्ट. आतां वर्स गेली तशीची चेडू चेंज जाता न्हय तांगेले चेडू आसक्तीन तूं कसले बदलावण आयला की आतां 10 वर्सां फुडें आशिल्ले आतां हें जाता व्हड जाताची तांकां एक इंट्रस्ट म्हळ्यार आसता न्हय ते बदलावण एकाकले आसता एकाकले आसना तशें कसले तें पर्संटेज मस्त उणें आसा ते उणें दिवचेच पळया हें मस्त उणें. आतां जाल्यार आमगेले कारकळा जावचे कार्तिक व्हंकलेक शिकयले चेडून बसताची भजने वट्ट बसून मेळटाच तांकां एक आध्यात्माचे रुची हाडोवपा जाल्यार आमी कसं करीत ताका आतां चेडूवांक सन्न चेडू पळोवत जाल्यार अध्यात्म रुची हाडची म्हणल्यार मोबायल एवॉयड करपाची चिके चड तांकां कोरोना नंतर ते एक्चुअली आसता बट तांकां हावस बापसून की मालगड्यांची की तांकां दिसाक चड प्रेशर घालना अशी थोडे दिल्यार तांकां आसक्ती तशें केल्यार क्लासा पेटोवन की केल्यार लायक जाता. डिसिप्लिन 2 दिसा एक अर्द घंटो की भजने खातीर दवरपाचीच म्हूण सांग भजनान हांवें देवाला अध्यात्माका खातीर केल्ली म्हूण जाल्यार हय तांकां मस्त पॉझिटिव्ह येता मागीर कसं म्हळ्यार मेमोरी आनी कॉन्सन्ट्रेशन दोनी मेळचेंची अंत अध्यात्मांत आनी संगीतांत वय वय आमगेर मायंड एक कस्साने जाल्यार 10 सेकंड आमकां मायंड दवर निग्रह करूं जायना कश्ट जाता जाल्यार हांतो मेळटा ते लिरिक्स अर्थ कोण इन्वॉल्वमेंट दिल्यार खंडीत कॉन्सन्ट्रेशन चडता. हांव चेडूं म्हणटा तुमगेले 70% आसल्यार नेक्स्ट तुमी 75-100% काडटा ती म्हणच्या कॉन्सन्ट्रेशन एबिलिटीज पळय ते चड जाता तीच हांतो येतना मागीर स्कुलाचे ताजितल्याक येता ते स्कुलान तुवें कसं सब्जेक्टान तूं पुरो वाचूच्याक करच्याक लायक विशय. आतां तुमगेले दोगांनी
जिवनांतू आध्यात्माचे कशी न्यास म्हण लागता जिवनांत तुमगेल जिवनांत तुका कसं म्हणून कशी ताजे सहाय मेळ्ळा? मस्त म्हळ्यार भजन केल्या निमित्त आमकां मस्त पुरे पॉझिटिव्ह वायब्स म्हणटा पळय ग्रेट. आमकां सेल्फ तदनंतर ते सगळे घरकडे इफेक्ट जाता चेडवांक तशी तशी तुमगेले एक दाम्पत्य जीवन बलिष्ठ जावन वचाक मस्त अध्यात्म नाही मस्त हेल्प करता असं नाही तुम्ही उलयच उतरा मालगड्याला आशीर्वाद तांणी ते केल्या निमित्त आमकां फॉलो करू जाले आमी पळय निमित्त तांणी केलेले आमी पळयले तशें जावन आमकां ते फॉलो करू जाले ताजे निमित्त आमकां मस्त पुरे पॉझिटिव्ह तुमकां कशी हें दिता अध्यात्म तुमकां कशी बल दिता खंयच्या विशयांत? मेन पीस ऑफ माइंड. एक्झॅक्टली 100%. कसं म्हळ्यार मस्त स्ट्रेस जालें कोडले एक हांव इवन हांव बायकार वता कार वता मागीर तोंड नुता रब्बाना होगूर सांग कोणाक डिस्टर्ब जायना सांगता वता तेन्ना विंगड नेगेटिव्ह कसं असल्यार बरें तें हांगा देखून भायर वता. करेक्ट. हांव पूर्ण तें सांग तुमकां बेजार जालें एक भजन सांगा नाही खंयची भावगीते जाता सांगाची आनी आमगे लायफांत गंतून येता. आतां इवन ही गेले व्हडले जातरी तबलो शिकली इवन आतां घरकडे वगोर भजन सांगता मागीर ती गेले जिवनांत एक स्टेप चडले एक भुवनेंद्र विद्याशालान काम मेळ्ळें काम काही देखून मेळ्ळें म्हळ्यार देवाला प्रेरणा ती विश्व कोंकणी केंद्र देखून तिका सपोर्ट मेळ्ळें हांगा देखून तिका सपोर्ट मेळ्ळें मस्त लायक तिका ब्लेसिंग्स मेळ्ळे. सो आमगे कॉम्बिनेशन व्हडले जाता निमगेल हांव भजन आनी वत्तू गो रात्री पुरा म्हळ्यार आमगेल घर कुंद्रा मस्त रिमोट एरिया जाता व्हड ना म्हळ्यार तशें करून थंय देखून तें तिगेल पॉझिटिव्ह केन्ना येयलें की आमगेल तें जिवन मोगार घातला वरी म्हणटा कंटिन्यू जाता गेला आज वरां तशी आसतात दोगांय बिजी आसताची चेडूवाले मस्त सपोर्ट आसता नातला चेडूवान पळय अयो तूं कितलो वेळ दिता तशें ना आतां तशी ना मस्त कॉर्डिनेशन आणि कसं म्हळ्यार आवलेकचे आमकां कश्टांतू धैर्य दिता अध्यात्म नाही मना एक शांती दिता आनी संतोशांतू आमी नम्रपण जावन अशाके शिकयता दोन्ही शिकयता आमकां अध्यात्म. तशें न्हू अध्यात्मांत आयल म्हण जाल्यार जनाक भारी चांग एक विशय येता जो तुमी भगवद्गीते शिकयतात चेडवांक ताजो अर्थ शिकयतात ना म्हळ्यार बरे सन्न चेडवां तांकां तें कसं नाही कळना आमी डेली सांगून तांकां बाजूच्या येना न्हू मस्त सान बरे ताजे एक हें कळ्ळी म्हण जाल्यार ते मस्त लायक विशय आसता. आतां दिननित्य जिवनांतू तुमकां अध्यात्म कशी हेल्प करता म्हण तुमी आतां उलयला आसाची भारी संतोश लायक विशय. आतां मुखावेल पिळगेक आमगेले सन्न तरणाट्यांक भजने निमित्त कसं जाता म्हणून एक तुमगेले मनांतूल एक संदेश भजन शिकू का म्हळ्यार विशयाक खंडित कसं म्हळ्यार आनी कसं म्हळ्यार आमगेले बिजी शेड्यूल आसा पळय ते आनी उणें जेवचे विशय ना न्ही म्हळ्यार तितल्या फूड आमकां अगसा आटा ईशे उदय म्हणून तसलो पाठ आशिल्लो आतां तशी ना एका क्लास दाखोवनूच स्टार्ट जाता 5 सब्जेक्ट पुरा तेन्ना त्या चेडवांक एक तांगेल मायंड कसं म्हणटा ती कंट्रोलार दवरका म्हण जाल्यार चंचल मनाक कंट्रोल मेळका म्हणजे तांकां संगीत न्हय म्हळ्यार नृत्य हे कसं न्ही एक हॉबी संस्कार जावन आशिल्ले हव्यास जावपाचीच सायड ते प्रती घरकड चेडवान मालगड्यान तांकां प्रेरणा सपोर्ट करता केल्ली म्हण जाल्यार चेडवान मायंड डायवर्ट जावची की अदरवायज आमी मस्त विंगड कडेन आमगेले माती वचची उणें जाता म्हणून म्हगेलो अभिप्राय आसा जाल्ला कसो म्हणून हांव क्लासाक प्रत्यक्ष जावन पळयता चेडूं एका उडपा क्लास कारकड चेडूं एक 40-50 चेडूं बसताच आनी बसीर कडेन तांणी तांतूय केला चेडूंचे केक तेकाडे केलें मन व्हेल्ल्यार बरें चूर अशें पळयलें तांणी येता चॉपास सो आतां तांगेलें डायवर्ट जावचें हें आसा पळय तें मस्त उणें जालां ಒಟ್ಟು ಮೇಣು ಚಂದಕೋನು ताजी ಒಟ್ಟು हावस बावस कितली खुश पावताची आमगे आतां चेडवान एक तांगेल पशी हाय लेवला वच्ची इश्ट पावची म्हळ्यार एक आवसून एक बापसून आनी एक गुरून त्याक जाणां मात्र काही विंगड पुरा कडेन तांचे कॉम्पिटिशन्स आसता हांगा कॉम्पिटिशन आसतना सो ತಂದೆ ತಾಯಿ गुरू आनी हे 3 जाणांक पावचेली खुशी आतां आमगे चेडवान जाल्यार हिक्क जावची खुशी आनी म्हाका जावची खुशी विंगड कोणाक जायना काही तसोच ते एक शक्ती दिवची कोण म्हळ्यार त्या त्याग जाणां
शक्ती देऊ काय चेडवांक तांणी आमी इन्वॉल्वमेंट घेवका ना. वय वय हांव प्रति एकल्याक एकामेकाक संदेश कसा म्हण सांगला रे, घरकडे प्रति दीस एक भजन की ना एक नृत्य की नेहमी कसं नाही एक चांग सत्संग म्हणटा संस्कृती अशी. चड दिवच्यान आध्यात्म चड जाला रे कष्ट वय अति आदारे अमृतव विशा म्हण सांगता करेक्ट. चड जावच्यान लिमिटेड अजे दिल्ल्या रे तांकां तें तांगेल शिकवण्यांत की तांगेल मुखार जिवनांत की मेन एडजस्टमेंट माय ताळमे हे ताळमे दिवचेची संस्कार संस्कार वय खंडित ताळमे नाव आहे मनुष्य ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ जो ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತ. तर मक्क हज्जी निमित्त ताळमे ಇಲ್ಲ ಈಗ 27 ಸಿಕ್ಕೈತ್ ಪಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಾ ಶಿಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಿಕ್ಕ त्याने हंतो मला मस्त नमने जन पळयता मस्त नमनेचे जनाला कॉन्टॅक्ट कॉन्टॅक्टस वस्तू जनाला पळयता कसं तांगेले वर्तने पुरो पळयता ताजे निमित्त म्हाका आनी इका आमी भारी ताळमेर आसचे उल्लोच मस्त म्हणे आता हांगा आज इतलो उल्लोच म्हणून शिवाय तुम्ही भजन सांगा म्हणून कितलेय सांगता उल्लोच मला चिकेच्या मागशी कसं म्हणा ताळमे कितले उण उलयता की तितले समस्या उणी जाता की करेक्ट करेक्ट न्हू माय तशें आमी त्या दोगांनी आमगे जिवनांत अळवडसून घेतला तुमकां हांव सांगचें कोणाक येद्राक कोण पळयता पळय तुमकां आनी आयकांत प्रेक्षकांक सांगचें कसं म्हळ्यार ताळी दवनो बाळया न्हू आनी संस्कारयुक्त जीवन आसा पळय आमकां एक आमगेल गोलाक ಒಗ್ಗಿ ಪವೈತ ತಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಲ ಅನುಗ್ರಹ ತೀನಿ ಮೆಳ್ಳಿವೆ मनीस सक्सेस तुम्ही पुरा तेका तुमगेल जिवनांत घेवका म्हणा निमगो तितलेच खंडित खंडित आमगेल वीक्षकांक मना संतोष जावन आसका म्हण लेखता मागीर आतां एक सान एक क्वेश्चन तुमगेल चेडूवाल विशय आमकां आयकुका वीक्षकांक आयकुका म्हण मना आशा पुरो एक चेडू कसं करता आसाची आनी म्हाका दोनी चले चेडू निर्मिता आणि नंदिता. या निर्मिता मालगडी ती आता सीए करता ओ तशी तिका आमगेल घरकडचे आमगेल चोवन लायले तसले हार्मोनियम भजन हे लायक म्हणटा तशी हार्मोनियम कोटेश्वर श्रीधर सर हांगे लागी शिकता जाताच तिगेला विद्याभ्यास मालगड वय मालगडी तशीची दोन्हीची नंदिता किणी ती 10th आता तशीची दीपक नायक सर हांगे लागी तबलो शिकता ओगोर ओगोर प्रॅक्टिस जाता 10th आशिल्ली देखून चिकेची हें जाता बट शिकतास चांग विषय त्यांनी हांव सांगेल तुमगेल संसाराची संगीतमय जावन आसा म्हण सांगन लायक विषय भारी खुश जाली तुमगेला हांगा उरलो न्हू आतां वता वताची आनी एक भजन आमगेल वीक्षकांक खंडीत आयकुया म्हण दिसता एक भजन तुमगेले जायत न्हू आतां हांव आनीक आमगेले देवील भजन सांगच्याक इश्ट पावता लक्ष्मीले ಹುಡುಗ ಕಾಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಕಾಶಿ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಖ ಭಜನ ಸಂಚಾಕ ಇಷ್ಟಪಾವತ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳೋ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸೋತಿಹಳೋ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ರಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ಚಿತ್ರಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳೋ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ
सर्वस्थळदी व्याप्तनाद सर्वदोषरहितनाद सर्वत्रदी व्याप्तनाद सर्वदोषरहितनाद सर्वादिवन्द्या पुरंदर विठ्ठलन सर्वकालदि सेविसुतिहळो महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वादिवन्द्य श्री पुरंदर विठ्ठलन सर्वकालदि सेविसुतिहळो येनो ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳೋ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನೋ ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ. भारी लायजले आता वता वता तुमगेल भजन ऐकूच्याक मनाक म्हाका एक नमने आनंद शी जावन वचाक खुशी दिसता असं. देव तुमकां बरें करो आनी तुमी हांगा आमगेल विश्व कोंकणींतू येवन आमगेल ओटू तुमगेल मनान तुले आमगेला शार केलेलं असं. देव तुमकां आनीके बर करो आनीके साव करतेश करो म्हणून आमी हे आमगेल विश्व कोंकणी टीम शुभेच्छा करतात. तुमकां नमस्कार आनी धन्यवाद हांगा येयल्याक. तुम विश्व कोंकणी केंद्राकनी जयश्री मायेक आमगेल दंपती तर्फेन अत्यंत प्रीतीन आनी मेळ्ळल सर्व प्रेक्षकांक प्रीतीन धन्यवाद दिवन म्हगे 2 उतरां राबयता. भारी खुशी जाली. आता वीक्षकांक हांगेले एक सुंदर आमगेले संदर्शन तुमकां खंडीत खूश जावन आसा पुरो म्हूण सांगताची. तुमी आमगेलो तो बैशिल्याक त्या भजन एक आयकून मनाक आनंद आनी संतोष घेयाची म्हूण सांगताची. तुमी आयिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद आनी देव बरें करो सगळ्यांक म्हणटाची हांगा आमी मुक्ताय करताची.